आईची दोन्ही वासपां देवाचे काकुळते विशीं आमकां सांगतात. देवाचे काकुळतीक शीम मेरना. जीं कोण दर्या लागीं रावतात तांकां खबर आसा 24 वरांनी 2 पावटी दर्याक सुकती येता आनी 2 पावटी भरती येता. ती सुकती भरती चंद्राचेर आदारून आसता. जेन्ना चंद्र उदेता तेन्ना भरती सुरू जाता. जेन्ना चंद्र हांगा वयर पावता सारकी भरती. मागीर चंद्र बुडूंक वेता तेन्ना सुकती लागता. पण चंद्र बुडतोच परत्यान भरती लागता. हें सदांच घडता. पण देवाचे काकुळतीक सुकती ना, सदांच भरती. तो सदांच आमकां भोगसूंक तयार आसा. ती कसलीय आमची पातकां जावं, आमी जर ताचे लागीं येवन खरी दूख धरून भोगसाणें मागता तो आमकां बक्षिता. म्हणजे आमचो देव ख्यास्त लावपी देव न्हय, आमचो देव भोगसाणें दिवपी, काकुळट दिवपी देव. पयल्या वाचपांत मिकायास प्रवादी देवा लागीं मागणें करून म्हणटा, तुजे तसलो देव आनी खंय आसा? तूं आमची पातकां बक्षिताय, तूं राग तुज्या पोटान दवरून बसनाय. तूं आमची पातकां दर्याचे ते खोलीन तूं उडय. दर्या कितलो खोल आसा तें तुमकां खबर आसा. थंय जर कितें उडयलें तें परत्यान आनी काडूंक सोंपेपणी मेळना. म्हणजे जर पातकां जर त्या दर्याच्या खोलायेंत उडयलीं ती गेलींच अशें जालें ना. तशें मिकायास प्रवादी देवा कडेन मागता. म्हणजे देवाची काकुळट ती दर्याची खोलाय आसा ताचे परस चड. आनी दुसऱ्या वाचपांत जेजू आमकां एक वपार सांगता. हरशीं आमी ताका वेचीक पुताची वपार म्हणटा. खरें म्हणल्यार ती जावंक जाय आसली, ताका नांव पडूंक जाय आसलें मोगाळ बापायची वपार. कित्याक थंय मोगाळ मोवाळ कोण? बापय. दोग पूत जुदेवांचे पद्दती प्रमाणे बापय जिवंत आसतना ताज्या भाटा बेसांचे वांटे मागूंक जायना आनी वांटे करून दिवंक जायना. पूण हे वपारीन तो धाकटो पूत बापाय कडेन येवन मागता, म्हज्या दायजाचो वांटो म्हाका दी. आतां जुदेवांची पद्दत कितें आसली? म्हालगड्या पुताक दुसऱ्या पुतांक दिल्ल्या परस दोडो वांटो दिवंक जाय. पूण हांगा 2 जाण पूत आसले. म्हणजे दोडो वांटो म्हणजे कशें जालें? दायजाचे 3 वांटे कर. 2 वांटे व्हडल्या पुताक, 1 वांटो धाकट्या पुताक. बापायन ताका चडच दिलें. पूण हे पुतान सांबाळलें ना. सगळें मस्तेपणाचें जिवीत जिवन ताणें तें वगडायलें. आनी मागीर पोटाक भूक लागतच, खावंक कांयच ना. ताका दुकरां चरोवपाचें काम करचें पडलें. जुदेव हरशीं दुकर पोशिनात आनी दुकराचें मांस खायनात. दुकर म्हणजे तांकां एक हळशीक मनजात, पयस रावतात ते. पूण हाका आतां दुकरां बरोबर जियोवचें पडलें आनी दुकरांचें खाण सयत ताका खावंक मेळ्ळें ना. अशी वपार सांगता. इतलो तो पादेशेर जालो. आनी मागीर तो सैराणाचेर आयलो. आनी मागीर तो बापाय लागीं वचूंक भायर सरलो. आनी बापायन पयसून ताका पळयतच बापय धांवून वेता. तो पूत येसर तो रावना, धांवून वेता, ताका वेंग मारता, ताका उमेद दिता. आनी पूत म्हणटा, बापा आतां म्हाका तुजो पूत म्हणून म्हाका लेखिनाका, तो अधिकार म्हाका ना. तुजे मानाय आसात न्ही दर दिसा दिसवाड्याक. तांतलो एकलो म्हूण गे. बापय तें सगळें कांयच आयकना. बरे कपडे हाडात, ताच्या आंगार घालात, ताका मुदी घालात, बरो गुळगुळीत पाडकुलो मारात, जेवण करुया, खावुया. कित्याक मेलोलो म्हजो पूत परत्यान जिवन जाला.
सांडलेलो म्हजो पूत पाटी आयला. बापूय इतलो खुशाल जाता. आनी तेन्ना तो व्हडलो पूत येता आनी हांगा सगळें बरें चलता. ताका समजना कितें चल्लां तें. एका चाकराक आपूण विचारता कितें चल्लां हांगासर, आनी तो ताका सांगता. तेन्ना तो रागार जाता. तो भितर येवंक तयार ना घरा भितर. परत्यान बापूय भायर वेता आनी तो बापायचेर शीण करता. हांव इतलीं वर्सां तुजे बरोबर आसलो, विस्वासी आसलो, तुज्या उतराक हांवें मान दिलो. तुवें म्हाका म्हज्या इश्टां बरोबर जेवण खाण करूंक एक बोकडो सयत दिलो ना. ओ तुजो पूत म्हणटा. म्हजो भाव म्हणना तो. पळया, ओ तुजो पूत. नायकिणी बरोबर. नायकिणी म्हणजे आमच्या कोंकणी साद्या उतरान चेडी. असल्या बरोबर जिवीत सारलोलो ताका येतोच तुवें इतलें केलें. पूण बापूय म्हणटा, पुता म्हज्या, म्हजें म्हणलें सगळें तुजेंच. तूं म्हजे बरोबर आसाय. ये कारण आसलें हें आज जेवण करूंक. कित्याक तुजो भाव म्हणटा. आतां म्हजो पूत म्हणना बापूय, तुजो भाव सांडलेलो आयला. ये खुशाल जावया. आतां हे वपारींत आमी खंयच्या जाग्यार आसांव गाय. केन्ना केन्ना आमी त्या धाकट्या पुता भशेन देवातान आमी पयस वेता. देवाचेर रागार जावपी आसात. देवाक शिराप घालपी मनशां क्रिस्तांव कथोलीक आसात. कितलींशीं वर्सां दादलेच अशें न्ही. कित्याक आमकां मागीर कुमसरीत बसल्या कडेन हें सगळें गमता. 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां, 30 वर्सां कुमसाराक वचून आसले. दादले ते जालेत, अस्तुऱ्यो आसात. आनी हांव तांकां म्हणटा, भावा भयणी, देवाक आर्गां दिवया. कित्याक तूं इतलीं वर्सां देवाक सांडून पयस गेल्लोय, पयस गेल्ली. आतां तूं पाटी आयलोय, तूं पाटी आयले. देवाक आर्गां दिवया. आतां देवाक चिडकून राव. आतां आनी परत पयस वचूं नाका. आदलें तें विसर. देवान तुका सगळें बक्षिलां. आतां देवा सांगाता राव. अशें सांगूंक तांकां हांव धाडटां. केन्ना केन्ना आमी त्या व्हडल्या भावा भाशेन वागता. हांव बरो, तूं खोटो. हांव व्हडलो, तूं ल्हान. म्हणजे आमी सदां दुसऱ्यांक सकयल्या नदरेंतल्यान पळयता. खरें म्हणजे त्या व्हडल्या भावाक खुशालकाय जावंक जाय आसली. जावं म्हजो धाकटो भाव इतलीं वर्सां पयस गेलो, आतां पूण घरा पाटी आयलो. चल मोगान आमी रावया. हें चिंतप ताच्या कडेन ना. हें चिंतप आमचें न्हय. आमचें पळय कितलें भाटां बेसां खातीर झगडीं कितलीं ती पळय. हांवें तुमकां सांगची गरज ना. कोर्तीन वर्सांचीं वर्सां भाव भाव, भाव भयण सगळीं झगडटात. पयशे सगळे फायदो कोणाक? आदोगादाक, वकिलाक. पळय कितलीं पिशीं पळय आमी. हे देशा भाटाच्या कुडक्या खातीर आमी झगडटा. कितें मेळटलें आमकां तांतल्यान? फाल्यां कोर्टींत एक केस हांव जिखूंक शकतां. पूण जाचेर हांवें केस घाल्ली आसा, म्हजो भाव जावं, म्हजी भयण जावं, कोण म्हजी सोयरी, तांकां हांव जिखून घेता वय. तांच्या काळजांत म्हजे विशीं आनी चड राग पेटतलो. म्हणजे ही वपार आमकां जागयता. आमी जावंक जाय त्या मोगाळ बापाय भाशेन. खरें म्हणजे सदां तो बोगसूंक तयार आसा. तो शांतीन जियोंक तयार आसा. तो कायदे नेम घेवन बसना. तो म्हणटा ये रावया, आमी मोगान रावया, शांतीन रावया, एकवटान रावया. तर आमी आज हे नोवेन करता न्ही. ह्या नोवेनाच्या वेळार तर आमी मागुया जेजू कडेन, सायबा तुवें सांगलेले वपारीन तो मोगाळ बापूय आसलो न्ही, ताचें तसलें काळीज तूं म्हाका दी. दुसऱ्यांक बोगसाणें दिवचें काळीज तूं म्हाका दी. हांव सदां दुसऱ्यांक बसूंक तयार आसूंक तूं म्हाका तुजी कृपा दी. हें आमी आज मागूंक जाय. ना जाल्यार आमी देवा कडेन बोगसाणें कशें मागचें? हांव म्हज्या भावाक बोगसूंक तयार ना, म्हज्या भयणीक बोगसूंक तयार ना, म्हज्या दुस्मानाक हांव बोगसूंक तयार ना.
म्हाका देवा कडचें बोगसाणें मेळटलें? मेळना. ताका जबाबदार कोण? देव? न्हय न्हय. हांवें म्हजे मदें आनी देवाच्या बोगसाण्या मदें एक मोटें दुरीग, एक व्हडली वणत उबारल्या म्हूण तें हे वटेन येवंक जायना. दार बंद केलां हांवें, मागीर कशें भितर येतलें बोगसाणें? देखून आमी उदार मनाची जावया, बोगसाण्याची मनशां जावया.